म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, घडीक तुमकां हें मानलां आसत जें जोआन बावतिस्त उलयतालो. जोआन बावतिस्ता विशीं आमी आतां सगळो गोत आयकोन आयिल्लीं आसा. आयज आमी दोन काळ सोंपयता. पयलो म्हणजे क्रिस्त येण्याचो आनी क्रिस्त जैतिवंताचो. फाल्यां जावन आसा ताचो बावतिस्म. आनी आयज निमाणे दिसा पळय आमी कितें आयकता पळय तें. जोआन बावतिस्ट म्हणटा, हांव उणो जायत वचोंक जाय, तो वाडत वचोंक जाय. जोआन बावतिस्ट स्नान दितालो, पूण आतां सगलो लोक ताचेशी येतात. तो म्हणटा वय ताचेशी वचोंक जाय, कित्याक ताचे पासत हांव आयलोलो ताची वाट तयार करच्याक. म्हणटत पळय तो कितलो खालती. आपूण व्हड म्हणून न्हय, पूण हांव खालती रावंक जाय, कित्याक ताका गोबायकी दिवच्याक म्हाका धाडलेलो. हे भाशेन आमची खालतीकाय आमी सदांच धरूंक जाय. जेजूक आमी पयलो वयलो स्थान दिवंक जाय आमच्या जिवितान पर्यंत. तो आमचें सगळें आसा, आनी तरी पूण आमी जबरदस्तीन ताका सगळें मानार करता. हें कर रे, तें कर, तें करिनाकाय, हे भाशेन ताका सांगता आमी. केन्ना केन्ना तेंय आमी सांगिना आमकां जाय पळय तशेंच करता. तर आमी मातशी आमचे भावार्थाचे दोळे उक्ते करून पळोवया. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत जशे भशेन जोआन बावतिस्तान तो जियेलो ते भाशेन आमी जियोया. आमी जाणो हें सगळें, आमी आयकलां, पूण आतां कितें म्हणून आमी पत्करया, कशे भाशेन आमी आमचें जिवीत सारया, तें आमी ताचेच कृपेच्या आदारान करया. तुमकां प्रत्येक जाणान देवान कितें तरी आयज सांगलां आसतलें, तें तुमी मनांत धरात आनी तें बाळगून आयच्या दिसा तुमच्या जिवितान घडून हाडच्याक तुमी ताका सहकार करात. सगळीं आतां आमच्या हात अशें उमटेन दवरया, दोळे बंद करया. पळयात, प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. ताका आमी पयलो वयलो स्थान दिवया. सुस्कार भायर सरतना आमी सगळें भितर आहा तितलें ताका ओपन दिवया. आनी भितरलें सगळें ताचें सगळें दवरलें म्हणटच आमी कितेंच घेनासतना आसा, फकत तोच आमचें सगळें जियेता आनी ताचेंच बरेंपण आमचें सगळें आसा, तितलेंच आमकां पुरो. हे भाशेन भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरान आपलें जिवीत जेजूक पूर्णपणें भेटयलें, तेच भाशेन आमी भेटयत रावया. तुजो मोग आनी तुजी कृपा इतलेंच म्हाका पुरो. बाकीचें सगळें ताका समर्पून ताणें तें वापरचें आनी आमकां हे परी ताचे कुडीचे सांदे खेरीतपण आमचें मजें आसा तें अदीक जिवन जेजूक आमी साक्षी दिवची. आमेन.